पोर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या देवळांची पुनर्बांधणी करप तशेंच तांची कुरवो ना करप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ल्या ह्या घोषणेचेर नवो वाद निर्माण जाला। विश्व हिंदू परिशदेन ही गजाल आनीक फुडें व्हेले आनी चर्च धर्म संस्थेन हिंदू धर्मांतराबाबत गोंयकारांची माफी मागची अशी मागणी लावन धरल्या। हाचेर जाप दितना आमच्या पुर्वजांक जबाबदार धरचे न्ही असो युक्तिवाद क्रिस्ती धर्मगुरून केला। पोर्तुगीज आणि व्हॅटिकनान हिंदू धर्मांतरा बाबतीत गोंयकारांची माफी मागची अशी मागणी गोंयच्या हिंदू विश्व परिशदेचो कार्यवाहक मोहन आमशेकर हाणें आयज केली। पोर्तुगीजाच्या पुर्वजांनी मनीसपण लजेक घालपी अमानुष कृत्यां गोंयकारांचेर केल्ली, देखून ह्या कृत्यां खातीर माफी मागप ही चुकीची गजाल न्ही, आमशेकाराचें म्हणणें। ऑफकोर्स तांणी ज्या पद्दतीन गोंयकारांचे म्हणजे त्यांनी अमानुष कृत्यां केल्लीं आसा, जी मनशाक लज दिसता अशा पद्दतीचे, आणि त्या टायमार कदाचित तांकां त्यांच्या जाणटेल्यांची ती कदाचित पद्दतूय आसूं येतना अशें न्ही, परंतु आयच्या घडयेक जर पळयत जाल्यार हें अमानवीय कृत्य जे तेंच्यांनी जाणटेल्यांनी जे केल्लें आसा, हांगा ज्यो मिशनरीज येवन तेंच्यांनी हांगासर केल्ले, जे राजकीय तेंचे लोक आयले त्यांनी केले, तेज्या बद्दल त्यांनी आयज जरूर माफी मागपाची गरज आसा। आणि माफी मागिल्ल्यान कोण बारीक जायना, माफी मागल्यान उपरांत तुजें व्हडपण सिद्ध जाता। सो अशा पद्दतीन तांणी मुद्दाम आमची गोंयकारांची जे क्रिस्तांव आसात त्यांच्या जाणटेल्यांची सुद्दां आनी जे हिंदू हांगासरल्यान पळून गेले किंवा आसात त्यांनी सुद्दां खूब कश्ट सोंसलेले आसात। सो तेंची सगळ्यांची गोंयकारांची तांणी माफी मागची अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता। गोंयांत आशिल्ल्यो पोर्तुगीजांच्यो कुरवो ना करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। तो विशीं आमशेकार हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आपलें मत मांडलें। जाल्यार विचारवंत फादर विक्टर फेर्रांव हाणें ह्या मताचेर आपलो युक्तिवादय मांडला। जेन्ना मुसलमानांनी हिंदूंचेर अत्याचार करपाक सुरवात केली, जबरदस्त म्हणजे जगप कठीण जालें, तेन्ना ताजे कडेन फायट दिवपा खातीर हांगासर हिंदूंचो तेन्ना जो लिडर आशिल्लो ताणें पोर्तुगीजांची मदत मागली। ते आयले, तांकां तेज्या बद्दल कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें थारलेलें फायनान्शियली, परंतु तें करिनासतना तांणी हांगासर रावपाचें ठरयलें आनी हळू त्यांनी हांगा रावपाक हरकत नाशिल्ली, परंतु रावल्या उपरांत त्यांनी जबरदस्तीन हांगासर धर्मांतरण सुरू केलें। आणि हांगासरली जी देवळां आशिल्लीं ती साश्टींतली शेकड्यांनी देवळां उडयलीं, बार्देसांतलीं उडयलीं, तिसवाडींतलीं उडयलीं आनी मोठ्या प्रमाणान सक्तीन धर्मांतरण केलें। हांगासरल्या लोकांचेर जावं ते ख्रिश्चन जावं हिंदू हांच्या मनाचेर जे घाव आसात ते पुसपा खातीर आमी कितें तरी खटपट करपाक जाय। त्याच प्रमाण जी मंदिरां वडयलीं आनी ज्या जाग्याचेर आजून चर्चीस ना, परंतु ती मंदिरां थंय हें केलें, उदाहरणार्थ विजयादुर्गा हें मंदिर आसा किंवा ती दिवाडीचें मंदिर आसा सप्तकोटेश्वराचें, तर त्या जाग्याचेर आमकां परत ती मंदिरां, कित्याक आमचें तें एक मानाचें स्थान जावन आसा हिंदूंच्या भावनेचें, ती बांदप, जांकां इन्क्विजिशन केलें आनी आमच्या पसून पयस व्हेलें कल्चरली, तेंचे ड्रेस बदलले, तांचें खाणपीण बदललें, त्यांच्या घराकडली तुळस उखडून उडोवपाक लायली, अशे ज्यो सगळ्यो गजाली त्यांनी केल्ल्यो आसात त्यो सगळ्यो परत एकदां आमच्या त्याय भावांनी लक्षांत घेवपाक जाय की आमच्या जाणट्यांचें जें हांगासर कल्चर आशिल्लें तें आमी परत फॉलो करपाक जाय। आनी म्हणून आमचे कोणूय ख्रिश्चन भाव किंवा मुसलमान भाव हे चर्चीत गेले किंवा मशिदीत गेले म्हणून आमकां कांयच हरकत ना प्रार्थना करपा खातीर, पूण हांगासरली जी संस्कृती आसा, भारतीय संस्कृती, ती तांचीय बी आसा हें तांणी लक्षांत घेवपाक जाय आणि ती संस्कृती त्यांनी पाळपाक जाय। हांगासरले जे जाणटेले आमचे जावन गेले, राम कृष्ण शिवाजी, हे तेंचेय बी जाणटेले आशिल्ले, हें त्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय। आणि आमचो हो देश हो आमचो आसा अशा पद्दतीचें तांचें थिंकींग आसपाक जाय। तांचें मक्का आनी मदिना हेवटेन तोंड आसपाक जायना, व्हॅटिकना कडेन तांचें लक्ष आसपाक जायना। तें तांच्या जाय जाल्यार त्यांनी त्यांच्या समाधाना खातीर करचें, परंतु देश जेन्ना येता, आमच्या देशाचो इंट्रस्ट येता आमच्या, तेन्ना त्यांनी आमच्या वांगडा आमच्या खांद्याक खांदो लावन आमच्या ह्या देशाचें रक्षण करपा खातीर, आमच्या संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर त्यांनी रावपाक जाय। आमी दोन भासांनी पळयता हें धर्मांतर। पयले सुवातेर आमी जे कन्वर्ट जाले ते लायक ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री जाले, फोर्सान केले, फुटयले, नागयले आनी केले, हें चुकीचें आसा। कित्याक आमी इतले पिशे ना, आमकांच आमच्या एन्सेस्टरांक अशें अपमान करपाक आमी शकना। म्हजो कोणूय तो एन्सेस्टर जावं तेन्नाचो, करेक्ट, आय कॅनॉट ह्युमिलेट हिम। येस, पयले सुवातेर असलें ह्युमिलेशन आमकां करता, तुमकां हॉर्सान केलें, पुर्तुगेजान आनी हें केलें, तशें नाच।
आमचे गोंयचे गांवकारी सिस्टम समजले बगर कन्वर्शन आमकां समजोचें ना. गांवकार कशे कन्वर्ट जाले तेन्ना गांव जालो कन्वर्ट. त्या काळार हांव म्हूण नासलो. आतां हांव म्हणजे म्हजो हांव एकोडो. त्या काळार हांव म्हणल्यार म्हजो गांव. द सेल्फ इज बॉर्न ओवर टायम. गोंयांत आमी आमचे गोंयकार त्या काळार गांवकार. आनी म्हजे 4 चौग 10 जाण गांवचे जे व्हडले जातीचे आसले जायत जे चलयताले सारकें राजकारण तांच्या हातान अर्थवेवस्थेचे गांव नाडी आशिल्ले. राजकारण चलयताले ते बदलले. जेन्ना ते बदलले तेन्ना गांव बदललो. आयज कित्याक मास कन्वर्शन जायना आनी तेन्ना जावप एकाच दिसाक सगळे कित्याक जाताले. सोशियोलॉजी त्या काळाची दुसरी आनी ह्या खातीर दृश्टिकोण आतां रावन तें पळोवपाक सारकें जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.